पेडण्या हरमलच्या रवळनाथ देवस्थानाच्या तरंगांक कोणे तरी अनवळखी मनशान जनेलांतल्यान उजो घालो। मंगळारा जावपी धर्मीक विधी खातीर ही तरंगां न्हिसून दवरिल्लीं। हरमलचे लोक ह्या घडणुकेचेर बरेच चाळवल्यात। पुलिशेन देवळान येवन थंयच्या परिस्थितीचो पंचनामो केला। देवाक प्रसाद लावन देवस्थानान फुडले धर्मीक विधी केले। सगळ्या गावात दसऱ्यापासूनचे उत्सव तरंगांचे चालू करतात। ते उत्सव आम्ही शेवटचा उत्सव म्हणजे फाल्यां आम्ही 27 तारीख बुधवारा दिसा कवळसाचो उत्सव करतो। तो कवळसाचो उत्सवा खातीर सबंद गावात आम्ही काल ताकीद दिली। त्या ताकिदी प्रमाणे आम्ही सगळे लोक फाल्यां जमान तो शेवटचो कार्यक्रम करतले आसले। त्याच्या आधी आज रात्री कोणी तरी अज्ञातान खिडकेसून भायरसून आग लायली एका तरंगाक। त्यामुळे आज आम्ही पुलीस कंप्लेन करून महाजनांक बोलावून गांवांतले लोक सगळे आपोआप जमा तेचेर कारवाई करची असो आम्ही एक निर्णय घेतला। त्यामुळे देवस्थान ह्या बरा सुरळीत चलता अशी अपेक्षा करून आम्ही हो फुडलो फाल्यांचो कार्यक्रम परत चालू करतो। सकाळी हांव सदां भाशेन 7 चावी काडपाक येयलो। म्हाका दिवो पेटोवपाक जाय, सारन मारपाक जाय तर पळय जाल्यार म्हाका सगळें काळें काळें कितें दिश्टी पडलें। कितें दिश्टी पडलें म्हणून मातसो फुडें सरून वयर तकली करून पळय जाल्यार देवाचे सबंद कापडां जळोवन जळोवन सगळी खाक जाल्ली आनी बारीक बारीक उजो पेट्टालो। आंकेच्या परिनाथ पै रायतुरकाराचेर सोमारा 2 जाणांनी सुयान हल्लो केलो। रायतुरकाराचो गळो चिल्लो। परिनाथाचेर ताच्या घरा भायर हल्लो जालो। मडगांवच्या एका हॉटेलांतल्या दोगा रांदप्यांनी त्या दोगांचो पाठलाग करून तांकां स्टेशन रोडाकडे धरले। आतां मडगांव पुलीस शारांतल्या ज्येश्ठ नागरिकांकडे तांचे सुरक्षे विशीं बसका घेवपाचे आसात। इतले मजगतीं नावेले शिरवड्या चोरांनी हल्लो करून 2 लाखांची रक्कम आनी 3 मोबायल फारायले। हल्ल्यांत श्याम जामुनाच्या तकलेक मार बसला। ताका हॉस्पिटलांत घाला। राजीव हरिनाथ पै रायतुरकर, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 70 नियर सिने मेट्रोपोल मारगांव। हो सिनियर सिटीजन घराक एकलोच रावतलो अनमॅरीड 59 इयर्स एज अबाउट 59 इयर्स एकलोच रावतलो। सो काल 11:40 सुमाराचे 2 डाकू ताच्या घरां भितर शिरले। तर ते एरवी त्याचे दार चडशें ओपन आसता, बिंदास आसता पुलिसांचो। तो भितर सरले। मागीर हो जेन्ना दार धापपाक गेलो त्या वेळाचेर हे 2 जाण आयले आनी थंय तोंडान धरले आनी चॉपर आशिल्ले तेजे चॉपर तांणी गळ्यार लायलें। चोरांनी घर सोदलें, तेजे आरमारी ज्यो कबड जे आशिल्ले तातूंत ताणें पयलें कितें किमती माल बी आसा कितें आसा भांगर बिंगर तशें तांचो उद्देश आशिल्लो। सो तांकां कांय मेळोना। ताजी गळ्यात चेन आशिल्ली भांगराची, तिजो वालोर जवळ जवळ 30,000 रुपया। ती चेन घेवन हे पसार जाले। इन द मीन टायम हे आरोपी हो गुन्हो करून हाज्या नानोटेल हॉटेला कडल्यान ताच्या मुखा वयल्यान गेले। वता आसतना त्या नानोटेलाचे जे कूक आसा ते रातचे भायर बसता। तेणी आमकां पळयलें, विचारलें कितें जालां, ना आमकां ट्रेन पकडना। सो ते फॉलोअप करीत गेले। पुलिसांकय हेचो म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन येयलें। सो फॉलोअप करीत स्टेशन रोडार बाटा ह्या तेन्ना ऑन नेपाली सांपडलो। फोंडेच्या पुलिसांनी सोमारा 2 अस्सल चोरांक धरले। फोंड्या वेगवेगळे कडेन तांणी हे पयलीं चोरयो केल्यात। 138 ग्राम म्हळ्यार सुमार 4 लाखांचे भांगर पुलिसांनी तांचे कडल्यान जप्त केलां। धरल्या ते हुसेन बाशा वर्सा 22 आनी रमजान शेख वर्सा 25 हे दोगूय बिजापूर कर्नाटकांतले। फाटलीं 3 वर्सां जालीं ते कुमारजुव्यां रावताले। बाणस्तारी आनी आडकोणा चोरयो करून मडगांव, फोंड्या आनी माशेलांतल्या शेटींक वस्ती विकिल्ल्यो म्हणून तांणी पुलिसांक कबुली दिल्या। Two accused persons by name Hussein Basha and Ramzan Qutbuddin Sheikh, both are from Hebbal, Bijapur, Karnataka, and presently they were residing at the Kumarjua. These people are involved in the house burglary, daytime burglary. When we have interrogated them, they have admitted of having committed 3 burglaries at Banastari, Adkana. At the instance of these accused, we have recovered some gold ornaments. The total value of this recovered gold is around 4 lakhs approximately. In detecting this case, our LIB team, especially Savlo Naik and Rajesh Naik, both of them have taken hard efforts in detecting this case. Further, this accused is in 5 days police remand and further investigation is on.
फोंडेच्या येरादारी पुलिसांनी येरादारी वेवस्थेचेर अहवाल जाहीर केला. अहवालाप्रमाण फोंड्यात 212 टिंटेड ग्लासांच्या गाडयांक तालाव मारला. हेल्मेट घालनासतना भोंवपी 183 लोकांक तालाव पडल्यात. ह्या अहवालाच्या फाटभुंयेर येरादारी निरीक्षक प्रबोध शिरवयकारान लोकांकडेन कायदो पाळचो म्हणून मागणी केल्या. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान एक जजमेंट दिला आसा रिगार्डींग टिंटेड ग्लासीस की जे फिल्मींग आसा तें बॅन केल्लें आसा टोटली. कसलेय तरेचें आर्टिफिशियल फिल्मींग गाडयेक लावपाक जायना. सो हे हाजे जजमेंट पास जायना फुडें फोंडा ट्रॅफीक सेल आनी एक ड्रायव्ह सुरू केलो आनी ते ड्रायव्ह सुरू करून आमी सद्या जजमेंट जातकर 600 केसीस गाडयांक चलन दिल्ले आसा, इन्क्लुडींग कार्स, बसीस, इवन सम ट्रक्स. आनी ताजे पयलीं आमी ज्यो केसी बूक केल्यो सो टोटल आमी अबावट 1600 केसीस केल्ले आसा. आनी हांव तुमची तर्फे लोकांक अपील करता की ज्यो फोंडाक जावं कोणी टिंटेड ग्लासीस म्हणजे फिल्मींग लायिल्लें आसा तांणी तें काडचें. अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहोल केसी चालू आसा. अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहोल आमी सो फार 50 केसी केल्ले आसा आनी तांचे केसी करून तांकां कोर्टाक धाडून थोड्यांक कन्विक्शनूय जाल्लें आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.